दीस सोमार सप्टेंबराची 8 तारीख 2025. भाग्यवान अंकवार मरियेचे जल्माची परब. पहिले मसब मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतले अध्याय 5 वळ 2 तावन 5a पर्यंत. सर्वेस्पर म्हणटा, पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता, जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायेलाचे राजवड चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो आरंभ न्ही अंतासो, बागार भोव पुर्विल्या काळाचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पर ताका सांडतलो. उपरांत ताचे उरले भाव इस्रायली ताशी परतून येतले. सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तो सुशांती जातलो. असिरिया घराक आमच्या देशाचेर धाड घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या. ते तलवारीन असिरियाचेर राजवड चलयतले. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. कीर्तन 13 सो ए बी आनी सो सी. श्लोक. सर्वेस्परा थंय हांव उल्हासतां, पूण हांव तुज्या धड मोगाचेर पातयेवन आसां. तुजें तारण म्हाका लाभलें म्हणून म्हजें काळीज उल्हासतलें. श्लोक. सर्वेस्परा थंय हांव उल्हासतां. वय, ताणें केल्ल्या उपकारांक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलों. ताच्या मानाक स्तोत्रां सतगितां गायतलों. श्लोक. सर्वेस्परा थंय हांव उल्हासतां. दुसरें मसाप सांत पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें मसाप अध्याय 8 वळ 28 तावन 30 पर्यंत. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावंक आपोवणें दिलां, तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हूण आमी जाणां. जांकां वेंचून काडचे आदींच तो वळखूंक जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भावा भावणांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जायजे म्हणून ताणें येवजिल्लें. ह्या पासत जांकां ताणें आसले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली. जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपली महिमेवंत भागीदारां केली. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. उद्गार. भागी तूं भाग्यवंत अंकवारी मरिये आनी सर्व होगलाप फावो जाल्ले. तुजे तावन जल्मला नितीसो सूर्यो क्रिस्त आमचो सोमी. अलेलुया अलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वळ 1 तावन 16 आनी वळ 18 तावन 23 पर्यंत. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दाविदाचो, तो पूत अब्राहमाचो. अब्राहम इजाकाचो बापूय, इजाक जाकोबाचो आनी जाकोब जुदाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. जुदा फेरेसाचो आनी जेराचो बापूय. तामार तांची आवय. फेरेस हेस्रोनाचो आनी हेस्रोन आरामाचो बापूय. आराम आमिनदाबाचो आनी आमिनदाब नाआसोनाचो बापूय. नाआसोन सालमोनाचो बापूय आनी सालमोन बोआजाचो बापूय. राहाब ताची आवय. बोआज ओवेदाचो बापूय. रूत ताची आवय. ओवेद येसेचो आनी येसे दावीद रायाचो बापूय. दावीद सालमावचो बापूय. उरियाची बायल सालमावची आवय. सालमाव रेहबोआमाचो. रेहबोआम आबियाचो आनी आबिया
आस आसो बापय. आसा योसाफात आसो. योसाफात योराम आसो. आनी योराम ओसिया आसो बापय. ओसिया योताम आसो. योताम आखाज आसो. आनी आखाज हिजकिया आसो बापय. हिजकिया मानासे आसो. मानासे आमोस आसो. आनी आमोस योसिया आसो बापय. योसिया एकोनिया आसो आनी ताच्या भावांचो बापय. हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवांत गुलाम करून व्हेल्ले. बाबिलोनाच्या बंदडे उपरांत एकोनिया शाअलतेलियल आसो आनी शाअलतेलियल एरुबाबेल आसो बापय. एरुबाबेल अबियूद आसो. अबियूद एलियाकीम आसो. आनी एलियाकीम आरोज आसो बापय. आरोज सादोक आसो. आनी सादोक आखीम आसो. आनी आखीम एलियूद आसो बापय. एलियूद एलेयाजर आसो. एलेयाजर मादन आसो. आनी मादान जाकोब आसो बापय. जाकोब जुजेचो बापय. जुजेची पत्नीन मोरी आनी मोरयेतान जल्मलो जेजू, जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचें जनन हे परीक जालें. ताचे माते मोरयेक जोजे लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस. तरी मोरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे, दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीण म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भसंभोव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरिजे, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक आंकवारसली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हणून अर्थ. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मोरयेच्या जल्माची विशेशता कितें? पातकाचें खत नासतना जल्मालें एक मात्र भुरगें मोरी. आमकां हर एकल्याक देवान आपल्या सारक्या आनी सुरूपायेचो जावन रचला. तरी आमी ह्या संवसारांत जल्म घेत आसतना आदामचें मूळ पातक आमचें थंय आसता. पूण मोरये थंय तें पातकाक खत नातलें. पातका विणती जल्मालें देखून मोरयेक आमी देवाची उत्तीम रचना म्हूण सगळ्यार सूख जायना. गाब्रियल बडवो मोरयेक बरी खबर हाडून येतना नामान कुरपेन भरलेले म्हणून तिका उलो करता. मोरी आपल्या जल्मांतून उंच कुरपेन भरल्ली. मनशा रुपार जल्मली एक आज म्हणून आमी संगीत. आयच्या दिसा अन्ना आनी जोकिमाक एक चेडूं भुरगें जल्मलें. पूण आमकां एक आवय जल्मली, कित्याक मुखार एक दीस हेंच चेडूं भुरगें देवाच्या पुताची तशेंच आम्हा सर्वांची आवय जावंचेर आशिल्ली. एके आवयक पूत जल्मता, पूण पुता खातीर आवय जल्मल्ली, ती मोरी.